देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमुया. हिशोब नासलोल्यो पोरसां सगळीं राष्ट्रां थंय जमता. एकाच ताळ्यान मुरगोट्यो आनंद रिती म्हणटा. देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमुया. मोगाळ बाबणीनो, आज ह्या बायग्योन आंतोनीचे पवित्र जिबेची दोबाजीक परब आमी करता. त्या समयार ह्या मिसाक हांवें फादर एडिसन फेर्नांदीस जो जावन आसा पाद्विगार आसागांवचो बायग्योन कायतानाचे फिरगोजेचो, पूण तो जावन आसा प्रोफेसर आमचे रायतूरचे सिमिनारीचो, शास्त्र शिकयता, स्क्रिप्चर प्रोफेसर. थंय शिकयता, मातेर्देन शिकयता, पिलार शिकयता. एकदम नावस्तो शिकोवपान आनी हुशार ताका हाडला. आनी ताका नांव आंतोन म्हण आहा, आनी ताका जायती भोगती आहा बायग्योंत आंतोनीचे. ह्याय निमित्तान हांवें ताका आज हाडला. पयले फावट तो हे परबेक येता न्हू जाल्यार सांत आंतोनीचे परबेक 13वेर हांव सदांच आपयतां ताका. ताका म्हटलें आमी व्हडल्या दोबाज्यान करता, तूं ये. आनी ताणें होयकार दिलो, आपण येता. सो ताका आमचो माई मोगाचो येवकार आमी दिता आमचे फिरगोजेंत. आनी ताचेर आनी ताच्या वावराचेर, गवळीक सेवेचेर आनी ताच्या शिकोवपाच्या वावराचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान, कुटुंब म्हळ्यार ताची आवय, बापूय, भाव, उनी आनी तांची भुरगीं, तांचेर सगल्यांचेर देवान विंचलोलीं आशिर्वचनां बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन घालूं म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बाबा भयणानो, आज आमी खेरीत भाशेन बागयोंत आंतोनी पासत देवाक दिनवासूंक एकठांय जाल्या. आयज हे फिरगोजेन शिवोलेचे जंय बागयोंत आंतोनीचें व्हड देवासांव आहा, ताचे जिबेची परब आमी करता. बागयोंत आंतोनीची जीब आहा तशीच जिवितान तशी मरनात. आनी हाचें कारण एकूच इश्टानो. बागयोंत आंतोनीन आपले जिबेन जेजूची परगोटणी केली, देवाची तुस्त गायली. ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेता आसतना हांवें आनी तुवें म्हजे आनी तुजे जिबेचो सारको उपयोग, देवाचें उतर परगोटपान उपयोग केल्या पुरो म्हूण देवाचीच कृपा आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आमी आमची इगोर्जेंत ह्यो पुस्तिका फॉलो करता. पान 3 आनी तुवें हांपातकी मातशे उतरां बदल्ल्यात. हेरां इगोर्जांनी सुरू केल्या, पूण आमी देजेंबरान तावन सुरू केल्या, आमचो लोक जाणा. पान 3. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, सद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakrutko, somia kakrutko, Krista kakrutko, Krista kakrutko, somia kakrutko. Mój Madeva kudzorgi, ani shanti borya monaja muncham sansari. Sorvespora deva sorgincharaya, sorpodvedar deva bapa, amituka vakarta, amituji stuti korta, amituka namaskar korta, amituka mój Madita, tuja torvoj bova pasor, amituka dinvasta. Somjak eklat zornit puta, Jesu Krista. Somia deva deva chili, Bapa chaputa, tu sansarache pap katai amchi kakutko, tu sansarache पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे Jesu Krista, eklots tu povin, eklots tu somi, eklots tu bovordo. Amen. प्रार्थूया. या पोरबेच्या मिसान Ana Rosa Siqueira हिच्या खासगी इंतेसावान मागुया. आमी एक घडीभर ओगीच रावया इश्टानो आनी दर एकल्याक आमकां आमच्या कुटुंबाक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा तुझ्या नांव वस्त्या भोगताक भाग्यवंत आंतोनी तुझे पवित्र उतर धिरान आनी जाणवायेन परगटूंक व्हडे शक्तेन तुवें भरलोय आनी त्याच बरोबर तुझ्या व्हडत्या शास्त्राची ओळख दिवंक एक पदवेदार जीब ताका फावो केली आनी तेच जिबेन तुझे पोरजे पासत ओचोरिया करूंक ताका विंचलोय. ताचे विनवणेचो आदार घेवन स्वतान आनी सात्विकपणान
तुझे राज बांदून हाडून आमकां तुज्या बोलान सक्तिवंत कर. या आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदलो चडशे गुरू जावंक फुडें सरूंक नाकात, कित्याक तशें आमी अदीक करून नितीक सांपडोवंक शकता म्हूण आमी जाणो. खरेंच आमी सगळीं जायते पावटी चुकी कोत्ता. सोबदान केन्ना चूक करिना तो मनीस सोपून आख्खी आपली कूड ताच्यान जमावंक जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां गोड्याच्या तोंडान लोजोन घालें म्हणटोच ताची सगली कूड आमचे आदीन करूंक जाता. होडी पोलेयात, केदें व्हड तें जावं, कितलेंय खोर वारें ती लोटून वचूं, धाकटुल्या वाऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जातात. अशें जिबे सोवें घडटा. ती एक ल्हानसो सांदो खरो, पूण आपणाच्यान व्हड व्हड वस्तू करूंक जाता म्हूण तिच्यान बोडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कोशे भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळयात. जीबूय उज्या भाशेन आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोट्यापणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोटायता आनी नरकांतल्यान उज्यान आपुणूच उलपोन आपल्या उजे आख्खे श्रेश्टीचें चक्र उलपायता. सगळे तरेची रानवटी मोनजात, सुकणीं, जिवाणी आनी मासली मनशाच्यान दामावंक जाता आनी मनशान दामायल्यांत, पूण जीब दामावंक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशाक थार दिनासलोलें वायट मारेकार विकान बोल्लोलें. तिचे उदेशी देवा बापाक आमी वाकाणटाव आनी तिचेच उदेशी देवा सारक्या रोचलोल्या मनशाक शिरापताव. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सोदता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें अशें जावंक फावो ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जाबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. सगळीं म्हणुया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. भोक्तीवन मनीस आतां नांतूच मनशाच्या भुरग्या मदले विस्वाशीपण उबोन गेला. एकामेकाक फटोवनूच भोंवतात. लोटीक ताचे ओंठ, गातकी ताची काळजां. सर्वेस्पराक पाव आमकां जाबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. फोट उलोवपी ओठ, बोडाय दाखोवपी जीब, सर्वेस्पर कापून उडोवं. आमचे बोल म्हणल्यार आमची जीब, आमचे ओंठ ते आमचेच. कोण तर आमचो दोनी, असली ताची बोडाय जाबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. सर्वेस्पराची उतरां कीट नासलेली निबेल उतरां. 7 पावटी उज्यान घालून
नितोल केल्या रुप्या सारकी सर्वेस्परा तुज्या गोपान आमकां बालगून दवर हे पिणकेच्या हातांतली आमकां सोदां राखून दवर साबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मोना तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोर गुकटो जालो आनी बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवावां पोरमळे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या सुदैवांक म्हणे तुमी म्हज्या उतरा पोरमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतोलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणें आमी आब्राहामाची सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातोल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर. जेजून तांकां परतीपाड केलो हांव तुमकां सोत सांगतां पातो करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरोना पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या बसोत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो आज भाग्यवंत आंतोनीचे व्हड देवासांव काळजांत आसलेली आमी हे शिवोलेचे इगोर्जेन एकठांय जाल्या आनी ह्या भाग्यवंत आंतोनीचे जिवेची परब करता. सुरवातेक हांव सांगतालो भाग्यवंत आंतोनी पासत आमी देवाक दिनवासतांच पूण ताचे जिबेची परब करचें कारण म्हळ्यार हे ताचे जिबेन ताणें जेजूची परगोटणी केली. हे ताचे जिबेन ही पवित्र शास्त्रां म्हळ्यार देवाचें उतर ताची समजिकाय दिली आनी देवान ताची जीब कुसूंक दिली ना. 1231 ह्या वर्सा भाग्यवंत आंतोनी देवाचे आपोवणे येवन तो स्वर्गा राजाचो भागीदार जालो. रोखडोच 1232 ह्या वर्सा पाप साहेबान ताका कॅननायज केलो म्हळ्यार भाग्यवंत म्हूण आख्ख्या संवसाराक पाचारलो. सुमार 32 वर्सां मोलांतली 1263 ह्या वर्सा आहा आमी. भाग्यवंत आंतोनीच्या मानाक एक इगोज उबारली आनी जंय ताका पुरलोलो ताची कूड उस्तिली कितें रॅलिक्यो हा जाल्यार त्यो पळोवन ताका भेटयल्ले इगोजेन थंय दवरूंक आनी अजापांचे अजाप इश्टानो ताची जीब आनी ताची हाडकी द जॉ
एन द टांग आहा तोही चाकली एका जिव्या मनशाची ही कित्याक मिलाग्र म्हणटा हांव जीब सॉफ्ट टिश्यू आनी जेन्ना मनीस ह्या संवसाराक ओतोरता न्हू आमच्या सांद्यांतले पयले ज्यो वस्तू कुसता आमच्या कुडींतल्यो सगल्यो ज्यो वस्तू मदें पयले जे सांदे बिगडोन वेता कुसून वेता ते जावन हा सॉफ्ट टिश्यू जिबे सारके आनी ही ताची जीब आहा तोही चाकली हाडकी तोही चाकली आनी ताणी ती घेतली आनी ताणी सांबाळून दवरली आनी आयज पासून इश्टानो बाजिलिका हा पादवा बागयोंत आंतोनीक भेटयल्ली थंय ही ताची खाडकी आनी ही ताची जीब सांबाळून दवरलेली हा म्हाका आनी तुका ताचे पासत देवाक दिनवासो आनी भागी तुमी शिवोलेची आनी आयज दुसरी ह्या ताचे जिबेच्या रेलिकेचो एके भाशेन उमो घेवंक आनी थोड्याच वक्तान तुमकां फावो जातलो इश्टानो हेका लागून आमी भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेची परब करता आतां हांव आनी तूं क्रिस्तांव मनशां जेन्ना आमी ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आसलीं न्हू आमकां बावतिज्म दिलोलो आनी बावतिज्म दिता आसतना जायत्या रिती मदें एक रीत आसता एफाता म्हूण एफाता जेजून एक मिलाग्र केली एका भेऱ्या मोन्याक उलोवसो केलो एफाता ही उतरां म्हणून उक्तो जा आनी हीच उतरां यातनीक भुरग्याच्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याच्या कानाचेर आनी ओंठांचेर खुर्साची कुरू काडून म्हणटा कितें म्हणटा काय म्हणटा तुज्या कानांनी सारकें देवाचें उतर आयक आनी तुज्या ओंठांनी देवाच्या उतराची परगोटणी कर भाग्यवंत आंतोनीन आपली जाल्ली इश्टानो देवाच्या उतराची परगोटणी करपाची की देवान ताची जीब कुसूंक दिवंक ना म्हाका आनी तुकांय जबाबदारी दिल्या पूण हे भाशेन आमचे जिबेचो आमी वापर कोत्ता मू थोडो तेंप फाटीं जालीं आसतलीं 2-3 वर्सां हांव एका मनशाक मेळूंक गेल्लो ताच्या घरच्यांक हांव वळखतालो ताका पोरशी वळखो लागलो पूण ताच्या घरच्यांक वळखतालो हो मनीस न्हू सारको डिप्रेशनान गेलोलो सारको निराशी जाल्लो आनी हांव यादनीक कसो तो म्हजे लागीं उलोवंक लागलो बेश्टो उलोवंक लागलो तो म्हणूंक लागलो पळय फादर थोडो तेंप फाटीं हांव कोर्तींत गेलो आनी हांवें पवित्र पुस्तकाचेर जिवरामेन दिवन एक फोट सांगली एक लोबाडी सांगली आनी ह्या म्हजे फोटीक लागून एका इनोसेंट मनशाक जेलीन वयचो पडलो त्या टायमार म्हाका तें कांय दिसोंक ना पूण जेन्ना तो इनोसेंट मनीस जेलींत गेलो तेन्ना म्हजें कोसियेंस म्हाका खावपाक लागलें तो इनोसेंट मनीस चड तेंप जेलीन उरोंक ना तो भायर सरलो पूण म्हजें कोसियेंस हांवें ह्या म्हज्या जिबेन देवाक म्हज्या फोटींगपणाक एके भाशेन घोवाय कसो आपोवन येद्दी व्हडली फोट मारली हे म्हाका खायत रावले तो मनीस भायर सरलो आनी जाणटो आशिल्ल्यान तो थोड्या तेंपान संवसाराक ओतरलो ताचे भुरगे येयले हांवें तांचे लागीं माफी मागलेली म्हजी मिस्टेक जाली तांणी म्हाका सांगलें ओय आमच्या पांयनूय तुका बोगशिलोलो आनी आमी तुका बोगशिता आमकां कांय वायट ना तुजें पूण हांव म्हाकाच बोगसूंक पावोंक ना कित्याक हे म्हजे जिबेन हांवें एका इनोसेंट मनशाक फोट मारून जेलींत घातलो आनी इतलेंच न्हू ह्या म्हज्या फोटींगपणाक देवाक घोवाय कहो आपयलो इश्टानो एके वाटेच्यान हा सांत आंतोन आनी ताची जिबेची जी आमी परब कोत्ता कसलेंच खोत ना आनी ताका लागून देवान ती कुसूंक दिवंक ना आनी घोडी हांव आनी तूं हे आमचे जिबेन
कितें कितें भायर सोदता काय आयज न्हू म्हाका दिनवासूंक दिसता देवाक जायत्या जाणां तुमच्या पासत, कित्याक तुमच्या जिबेंतल्यान तुमी देवाची पोरगोटणी करून करून स्वता ते उलयतात. कसलें बरशें नाका जालेलें ह्या तोंडांतल्यान जिबेंतल्यान भायर सरना. पूण थोडीं जाणां आमी त्याच जिबेन देवाक वाखाणटा आनी 2 मिनटां जावंक ना त्या जिबेंतल्यान कहलीं कहलीं उतरां, कहल्यो कहल्यो फोटी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना काय. ताका लागून आयची वाचपां म्हत्वाचीं जातात. आयचें पयलें वाचप भागिवोन जाकोबाचे चिटींतलें वाचप. आतां हो भागिवोन जाकोब जेजूचो बापूल भाव आनी 12 आपोस्तलां मदलो एकलो. आनी इश्टानो, ही चीट कित्याक बरयली ताणें? ही चीट बरयली ताणें फॉर 2 फेस्ड पीपल. आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू 2 तोंडांची मालुणां, असल्या मनशा पासत ती चीट बरयली. कित्याक ताच्या समुदायांतलो लोक त्या जिबेन देवाक वाखाणटालो ताची तुस्त गायतालो. आनी त्याच जिबेन ज्या मनशाक देवाच्या रुपान रचला सारकें कितें तें नको आसतना आनी एक पावटी फोटिंगपणान आनी लोबाड्यांनी त्या देवाच्या रुपान रचलेल्या मनशाक हरवंती भाशेन कातरून उडयतालो. आनी ताका लागून हो आयचो 3रो आवेसवर जाकोबाचे चिटींतलो. इश्टानो, तूं जरी तर वाचूंक सोदताय, बऱ्यांतलो बरो सेरमांव जिबेचेर कंट्रोल दवरपाचो हो 3रो आवेसवर जाकोबाचे चिटींतलो. आनी कितें सांगलां थिंगा काय, घोडो हा येद्दो व्हडलो आनी घोड्याच्या तोंडान न्हू बीट म्हणटा ते इंग्लीश भाशेन आनी कोंकणी भाशेन म्हाका दिसता भाशंतर केला लोचोण म्हूण. धाकटुलो कुडको तूं तो घोड्याच्या उतून घालताय आनी घोड्याक आख्या कंट्रोल कोत्ताय ओहो तोंडान घालून. धाकटुलो कुडको, घोडो येद्दो व्हडलो. मागीर सांगलां की एक व्हडें हा आनी व्हड्याक वेरें आसता, स्टरिंग म्हणटा पळय तें धाकटुलें. व्हडें व्हडलें पूण आख्खें व्हडें हुंयच्यान वयतलें तें हें वेरें एके भाशेन आपूण कंट्रोल कोत्ता. आनी हें सर करून भागिवोन जाकोब म्हणटा, कुडीक सर केल्यार जीब येद्दी, आड बसून ना तिका. पूण मनीस बरो जातलो, देवाक मानवतो जातलो, ओ फोटींग जातलो, हें जिबेचेर आदारलेलें आहा. ही जीब जे सारके वाटेच्यान तुका पावोवंक शेकता, तीच जीब उज्याचे कीट कोहे सगळे लासून निसणटणांक पावोवंक शकता. कित्याक भागिवोन जाकोबान पळयलेलें हें, हो लोक एके भाशेन म्हज्या समुदायाचो देवाक हे जिबेन वाखाणटा. दिसता ती सारक्या रस्त्याचेर चलता म्हूण, पूण मातशा वखदान तेच जिबेन ती एक पावटी फोट मारून बसून आपल्याच समुदायाच्या लोकांक सोकला उडयतात, ताचें नांव पिड्डेर कोत्ता. मागीर आयचें शुभ वर्तमान इश्टानो, आयचें शुभ वर्तमान समजूंक जुवांवांच्या शुभ वर्तमानांतले आमी आनीक 2-3 वडी फुडें वचूंक जाय. पयली वड म्हणटा ती जॉन 1:14. देवाचो पूत हो सोबत मनीस जालो, पूण दुखांतली वस्त आपल्या मनशा सरशी तो गेलो, पूण ताच्यांनी ताका मानून घेतलो ना देवाचो पूत म्हूण. हें मनान दवरात. आतां हें आयचें वाचप जावच्या आदीं जेजून एक एगो एमी म्हळ्यार हांव तो, आय एम, हें एक स्टेटमेंट केलें. आनी हें कितें? हांव संवसाराचो उजवाड. जी कोण म्हज्या उजवाडांत येतात ती केन्नाच काळोखांत आसचिना. जॉन 8:12. जायत्या जाणांक हें समजलें जेजून कितें म्हटलां पळय तें, थोड्यांक समजोंक ना. आनी हाका लागून डिस्कशन जालें. जे कोण जेजूचेर सोत मानी नासले तो देवाचो पूत ओ बासायल्लो मेसियस म्हूण
तांकां जेजून दाखोवन दिले. कित्याक तुमी सोत मानिनात? हांवें खुणां केल्यात, हांवें सेरमांव सांगल्यात, मेसियस येयलो म्हणटकूच हें घडटलें म्हूण तुमच्या शास्त्रांनी बरोवन दवरलेलें, आनी आजून तुमी सोत मानिनात. कित्याक ह्या पातकाचे तुमी गुलाम जातात? म्हजेर ना सोत मानपाचे आनी मागीर ताचेर विस्वास दवरतल्याक थोडेच जाण आहले ते जे मानून घेताले जेजू देवाचो पूत म्हूण, आनी मानून घेवन आपले जिबेन दुसऱ्यांकूय सांगताले तो मेसियस, तो देवाचो पूत म्हूण. तांकां तो सांगता, पळयात, सदांच हे भशेन ह्या पातकाचे तुमी गुलाम जायनाकात. खंयच्या ते एके भशेन आदारता पळय ते सोत मानिनात आपूण बासायल्लो मेसियस म्हूण, आनी हें दुसऱ्यांकूय सांगतात. हें तांचें पातक. ह्या पातकाचे तुमी गुलाम जायनाकात. तुमी तुमचे जिबेन सुडसुडीत सांगात जें कितें म्हजे सर भोंवतणी तुमी अणभवलां पळय तें. कितें? खुणां अणभवल्यात, सेरमांव आयकल्यात, बरेपण अणभवलां. हें मेसियसा बद्दल घडटलें म्हूण सांगलेलें शास्त्रांनी. हें तुमी पोरगोट करात, हें तुमी सांगत दियात तुमचे जिबेन. आनी केलें काय इश्टानो तांणी? जेजूच्या टायमार थोडें भोव केलें, पूण जेजू बापाशी पोत्तून गेल्या उपरांत कितले शीस आहले जेजूक जेरुसल्याक? 120. पूण ह्या 120 जाणांनी आपले जिबेन आनी जिवितांतल्यान जेजूक पोरगोटून आख्ख्या संवसाराक पावयलो. आनी थिंगा काबार जावंक ना. भाग्यवंत आंतोनी भशेन हुशार देवाच्या उतराचे पोरगोटणार आयले, आनी तांणी आपले जिबेंतल्यान जेजूक पोरगोट केलो. आनी आज आमी भाग्यवंत आंतोनी पासत देवाक दिनवासतांव, कित्याक ताणें ज्या जिबेन जेजूची पोरगोटणी केली ती देवान कुसूंक दिवंक ना म्हूण. तर इश्टानो, आज जेन्ना आमी भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेची परब कोत्ता हिंगा आमचे शिवोलेचे इगोर्जेन, भाग्यवंत आंतोनीचे 3 धाकटुल्यो मिलाग्री घेता ज्यो तुमकां सगल्यांक खबर आहा आनी आमच्या जिविताक कितें तरी घेवन या. पयले सुवातेर हांव म्हणटालो भाग्यवंत आंतोनीन थांबोन आसतना ह्या आपले जिबेन जेजूची पोरगोटणी केली, आनी ताचो सेरमांव आयकोंक लोक धांवोन धांवोन येतालो. ताचो सेरमांव आयकोन आपले जिवीत बदलून लोक खुमसाराक धांवतालो इश्टानो. पूण जेन्ना तो जेजूची खबर सांगतालो, नो कॉम्प्रोमायज, म्हळ्यार लोकांक कितें लायक जाता तें सांगून आहलो, सारकें कितें आहा तो सांगतालो. सारकें आहा तें सांगोन जड आनी जड जालेल्यांची काळजां बसून तांणी मोवाळ्ळी. आतां तुमी जाणा आनी हांवूय जाणा, नुस्तीं बसून ताचे सेरमांव आयकूंक आयलीं म्हूण. आतां नुस्तीं ताची सेरमांव आयकोता, ही मिलाग कित्याक घडली इश्टानो? खंय गेल्लो तो? रिमिनी म्हणटा त्या इटालियाच्या गांवांत. आनी हो रिमिनीचो गांव प्रायेर पडटा, दर्याचे देगेर पडटा. आनी थिंगा न्हू जायते वायट घडटाले. 6व्या मानामेंताड, 9व्या मानामेंताड फोटिंगपणां सर भोंवतणी जायते वायट घडटाले. आनीक भाग्यवंत आंतोन थिंगा प्रवचन करूंक वेचो आहलो. जे कोण वायट कोत्ताले ते भिले, जरी तर ताच्या प्रवचनांतल्यान लोकांनी जिवीत बदललें जाल्यार आनी आमचो धंदो विस्फोट जालो जाल्यार ताका मानून घेवंक ना तांणी. आनी तो गेलो आनी दर्याचे देगेर रिमिनी म्हणटा त्या शारांत तो ह्या नुस्त्यांक पोरगोट करूंक लागलो. जेन्ना नुस्तीं येयलीं न्हू, हें देवाचें उतर आयकूंक हे जे कोण लिबोर काळजाचे आहले ताकाच धांवडावन घालूंक सोदताले ते बसून ताचो सेरमांव आयकूंक आयले. आतां कितें शिकता हांव काय, वो कितें आमच्या जिविताक घेवन वेतलें हांव काय? नेवर स्टॉप प्रेझींग गॉड. देवाची तुस गावपाची, देवाचें बरेपण गावपाचें केन्नाच थांबो नाका इश्टानो. तुमी हिंगा येतात कित्याक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवाचें जायतें बरेपण तुमी अनुभवलां. देवाची तुस गावपाचें केन्नाच स्टॉप करिनाकात. थिंगाच सांगता पळय, देवाचें उलोवपाकूय लोचो नाका.
हे देवाचें उतर काय बरे भशेन आमकां जायते आमच्या जिवितांत सांगता आनी देवाचें उलोवपाक जेजूची खबर उलोवपाक एक एक पावटी आमी विसरता. एक टायम आसलो आमच्या घरांनी जेन्ना वाडलेलीं आहा पळय ती बायबल स्टोरीज सांगताली. देवाची जेजून कितें केलां तें भुरग्यांक सांगताली. आयज हें चालू आहा काय? हे आमचे जिबेन ही जेजूची परगटणी आमच्या फामिलीन तरी आमी कोत्ताव काय? एक पावटी न्हू एक संदेशकार म्हजे लागीं उलयताली आनी तिणें जें कितें म्हाका सांगलें तें आयकोन काळीज पिजलें. म्हणूंक लागली म्हाका, फादर, थोड्या फामिलींक न्हू, थोड्या फामिलींनी आं, सगल्यांनी न्हू, थोड्या फामिलींक जीं भुरगीं आहा तांकां जेजूची खबर फकत संदेशकारांक कोत्ता. To some children, only catechists speak about God to them, speak about Jesus to them. म्हजे फामिलींत तो हें घडचें न्हू इश्टानो. हे म्हजे जिबेन जो भावार्थ म्हज्या पुर्वजांनी म्हजे उंटयेंत उडयला तो म्हज्या सरभोंवतणी आसलेल्यांक वांटुया इश्टानो. जेजूक लसचें न्हू, जरी तर हांव टिंट्यार बसलां आनी खूंय कितें कामाचे सुवातेर आहा आनी कोण येता आनी म्हज्या धर्माच्यो, म्हज्या जेजूच्यो, म्हज्या सायबीण मांयच्यो, सांता आंतोनीच्यो, दुसऱ्या सांताच्यो वायट उलयता आनी हांव उगीच रावता काय? ही म्हजी जीब कित्याक ह्या बऱ्या कामा खातीर हांव वापरिना काय? आनी हिंगा हांव येतलों आनी मागीर भाग्यवंत आंतोन म्हाका हे फावो जेजू लागीं माग, म्हाका हे फावो कर मागतलो. पूण थिंगा त्या जेजू आड कोण उलयतालो थिंगा हांव ओगी कित्याक रावलो काय? हांव म्हणोना झगडीं करात, पूण एटलिस्ट जेजूक लजो नाका. भाग्यवंत आंतोनीची जीब कुसोंक ना कित्याक थांबोन आसतना जेजूक ताणें परगट केलो इश्टानो. दुसरें पळयात, भाग्यवंत आंतोनीच्या हातांत लिली हें फूल आहा आनी भाग्यवंत आंतोनीक म्हणटा ही इज अ वेसल ऑफ प्युरिटी. आयडॉन भाग्यवंत आंतोन निर्मळपणाचें. भाग्यवंत आंतोनीच्या तोंडांतल्यान बुरशें केन्ना भायर सरोंक ना. करण्यो म्हण त्यो बऱ्योच आहा, त्यो केन्नाच त्यो निर्मळूच आहल्यो, पूण तोंडांतल्यान बसून बुरशें भायर सरोंक ना. आनी आयज धाकटुलीं भुरगीं इस्कॉलाक वेतेलीं कोहली कोहली कलरफूल उतरां उलयता. एक एक पावट तांचो अर्थ बसून नको. आनी कोणा कोणें शिकली काय ती? म्हजे आनी तुजे भाशेन वाडलेल्या मनशा कडल्यान न्हू. कितें मुटलेले यादनिकान म्हज्या ओंठांचेर कुर्साची कुरू काडटा आसतना देवाचें उतर उलय. आनी आयज ohलीं बुरशीं, ohल्यो जास्ती, ohलीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान सवो मानामेंत मोडलो, नवो मानामेंत मोडलो. बरें आहा, पूण शिकतात म्हजे सरभोंवतणी आसलेलीं भुरगीं. एक पावटी हांव खूंय सेरमांवाक गेल्लो, मातशें बेगीन पावलोलो म्हूण हांव थिंगा रावलोलो आनी थिंगा धाकटुल्या ग्रावंडाचेर भुरगे खेळटाले, स्कॉलाचे भुरगे ते. आनी हेवता आसतना कोहलीं उतरां. आनी म्हज्या आनी तुज्या भाशेन वाडलेल्या कोणें ती शिकली आसतली. कोण म्हणटलो म्हाका संवय जाल्या फादर, संवय जाल्या, जायना सोडपाक, संवय जाल्या. आतां समजुया तूं दुकराचें मांस तुजें फेवरेट आनी तूं दोतोराशी वयताय, दोतोर म्हणटा बरें ना कुरासांव तें सोडचें पडटलें. तुजी भलायकी सांबाळपाक तूं सोडचो नाय तें. आनी जिबेन कोहलीं बुरशीं उतरां उठलोवन, ohलेंच नाका जालेलें उतरां उलोवन हांव कित्याक निसणटणांक पावता काय? आमी उमो घेतले हांव इश्टानो. आतां भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेचे रॅलिकेचो हें मागुया की म्हज्या तोंडांतल्यान, तुज्या तोंडांतल्यान ohलें बुरशें ना येवचें म्हूण. भाग्यवंत आंतोनीच्या हातीन तें लिलीचें फूल निर्मळपणाची खुणां आहा तें पळोवया. आनी भाग्यवंत आंतोनी आयडॉन निर्मळपणाचें वेसल ऑफ प्युरिटी म्हणटालें म्हूण केन्ना विसरचें न्हू. आनी शेवटाक इश्टानो पळयात, भाग्यवंत आंतोनीची फामाद मिलाग्र. एक गिरेस्त मनीस दुबावतालो म्हजे घरकान्नीक जो भुरगो जल्मला, नित्तोच जल्मला, इन्फंट चायल्ड, तो आनी कोणाचो म्हूण. आनी ताणें जायत्या जाणांक सांगलें बसून
आनी खोरायेन आपले बायलेचेर निशेध मारून तिका सोडूंक सोदतालो. आनी ते धाकटुलें भुरगें भाग्यवंत आंतोनीचे मागण्यांतल्यान उलोयलें इश्टानो. धाकटुलें भुरगें इन्फंट चायल्ड. आनी ह्या मनशाक सांगलें तूंच म्हजो बापूय म्हूण. इश्टानो, सारकें नोको आसतना हांवें आनी तुवें कितले पावटी कोणाचेर फॉर्मोण मारूंक ना काय? सारकें नोको आसतना कितले पावटी जावं दादल्याची आनी खेरीत भाशेन बायलांची मोर्याद हे म्हजे जिबेंतल्यान हांवें उबोवंक ना काय? सारकें नोको आसतना तोहलोच तोहलेंच हांवें म्हणोंक ना काय? हीच ती जीब. जो येवन हांव मागता देवा कोणें सायबा सादातोन म्हाक देवा कोणें आनी म्हाका म्हाज्या जिवितांनी मिलाग कर. पूण तेच जिबेन हांव मातशें भायर वयता आनी हय तो तोहलोच ते तोहलेच नोको आसतना कॅल्युमनी केद्दे व्हडले वायट ते चितात इश्टानो. कितले आमी फॉर्मोण मारपाचें काम देवाचें, पूण देवाचें काम आमी आमच्या हातांत घेता. करूंक जाय आसलें आमी तोखणाय क्रितीक जायच. क्रितीक जाय. मनीस आपल्या जिवितांत वाडटलो जाल्यार क्रितीक जाय. पूण जेन्ना बरेपण जाता तेन्ना तोखणाय करूंक नाका काय आमचे जिबेन? ही जीब फकत दुसऱ्यांक खातोरपाक दिल्या काय? दुसऱ्यांचे बरेपणाची तोखणाय करूंक दिवंक ना काय? इश्टानो, पळयात, ही जीब भाग्यवंत आंतोनीची देवान आहा तो ही सांबाळली. हांव नोको म्हजी आनी तुजी जीब एका सेकंडाक पासून उत्तेली जाल्यार हांव आनी तूं ह्या संवसारांतलो गेलो जाल्यार. पूण ह्या संवसारांत आसतना ह्यो 3 वस्तू करुया इश्टानो. भाग्यवंत आंतोनीक अदीक मान फावो जातलो. पयलें म्हणटा तें देवाची तुस्त ते जिबेंतल्यान करपाची, केन्नाच थांबोवपाची न्हू. दुसरें म्हणटा तें हें बुरशें नाका जालेलें हे जिबेंतलें नाका. आनी तिसरें म्हणटा तें हे जीब हरवंत कशी वापरची न्हू. सारकें कितें तें नोको आसतना फटींगपणान दुसऱ्यांक खातोरपाक. हांवें त्या मनशाची खबर सांगलेली तुमकां. आयकात, कोहे भाशेन तो कोर्तींत गेलो, हे जिबेन ताणें फट मारली. देवाक ताचे फटींगपणाक गोबाय कहो आपयलो आनी आयज कहो फडफडटा पळय तो. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जाका थांबोन आसतना भाग्यवंत आंतोनीन आपले जिबेन पोरगोटलो, तो आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा, हे जिबेचो भाग्यवंत आंतोनी भाशेन बरो वापर करूंक तूं म्हाका शिकय आनी आदार दी. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक देवाच्या मोगाचें, बोगसोण्याचें आनी पेकोवणेचें बळ दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. आयज आमचे फिरगोचेन भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेची परब पाळटा. तर ताजे जिबेची देख घेवन आमी देवाचें उतर परगटूंक आनी वायट उतरांनी उलोवपाचें ताळणेंत ना पडूंक, पूण सदांच सत उलोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. ये मिसा बेडेन Anna Rosa Siguera
हिने आपल्या इंत्या साम भेटयला तर बागेवन खालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयार वेळार आमी गायन घेवया C17 पेज नंबर 35 C17. गोंवा कोणग्यो बारीक खोलग्यो उंड्यान जातात जिवा पोसो मोच्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे मिसार पेटोवन जाता मोच्या जिवा उंडो पोसोन कोरे मनशांक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बापा जेजू सोवे वोगतां तुका जिवीत मोचे बापा मुखार मोच्या जिवाक नारोग नासवत कसलेंच नामो कांसी तुका तेंड्या बोरी घालून मिसळून जिवीत मोचे जेजून वारोय गोले रोखता जाता रोगोत सोडवणीचे मोच्याक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बापा जेजू सोवे वोगता तुका जिवीत मोचे. उबी रावया म्हज्या बाबा भयणानो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानत दसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा बाग्युवंत आंतोनीची जीब तुवें कुसूंक दिवंक नाय पूण तुजे व्हडे मोहिमे खातीर एके विचित्र तरेन आनी ओर्चोऱ्यांनी तुवें ती सांबाळ्ळी तर आमचे जिबेन आमी सोत परगटूंक ह्या उंड्या सोऱ्याच्या दाना वांगडा आमचें अर्पण निरंतरी मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सत्पदवेदारा आनी सासण्यांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्युवंत आंतोन तुज्या भोगताच्या उत्तरा वोडत्या गोवायके उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुफोड करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची खरी खुणां दिताय. अशें तुजे सोडवणीचो गूट सपूर्ण जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दयाल विलोनेन थांबोन आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आनी सांता मोक्तां सांगाती आमी तुका वाकणटाव आनी संतोसाच्या उमाड्यांनी गायताव. पान 14 तुमची पुस्तिका घेयात. पान 14 तुम्ही पवित्र हा गायन मंडळी म्हणटात ते भशेन तुम्ही गावचे. दरबाराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना उच्च स्वर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून धोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते व्हारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो खूब. पान 14. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट गो. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो 14व्या आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवली बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोलाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आंतोन आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सातां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखणू आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोद पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकोड घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकयूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. जाबा पुस्तिकाचे पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D43 पेज नंबर 71. D43. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशें सादे तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशें सादे तशें आमी तुका नेणार मनशांक शिकवून दुखी जाल्यांक बुजवून तानेलोल्यांक पिवोवन पिडेवंतांक इलाज गोरचेवंतांक आदार दुखे जाल्यांक बुजवून उदार काळजान पावोवन तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशें सादे तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशें सादे
लोल्यांक सोडून आतून परतून हाडून तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगल्यांक चाकूक दिवू तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका जाती काती सोडून वेगवेगळो काडून पापड शांती बाळगून नवो समाज बांदून एक एक मोशाचे होम एक एकाचे वळपण जमनीन उर्बेन राखून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका प्रार्थुया काकलूच सारा देवा तुझ्या पुताच्या मासा रोगताचो संस्कार आमी आतांच शेवला तर स्वताचे आनी नितीचे साक्षीदार आमच्या तोंडांत आनी जिबेन परगटून बागेवंत आंतोनीचें बोल आनी ताका आसलोली दैवीक उमेद आमकांय दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उपकार करून बसात. मोगाळ बाबणीदो बायग्योंत आंतोनींची फोड आदीक जिबेची परब परबेची परबीं तुमकां सगल्यांक फादर एडिसनाच्या नांवान पातकुराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी दुसरे याज्ञीक आनी सिस्टरी आहात तांच्या नांवान आमी तुमकां पाठयता. आयचो दीस पवित्र दीस तुमकां जावचो. इतले आयज पयसतान तुमी आयल्यात आनी आयज लोक बरोवन हॉल बोल्लां वयर बोल्लां सगळे कॉरिडर भायल्यान आनी आहा बसी करून लोक आयला अशें म्हाका फादर हायसिंथ म्हणटालो. हाव मेनी पीपल आय हॅव सीन 3 or 4 buses bus load of people. सो आमी खुशाल जाता. तुमी अहें गमलोलें जाल्यार हांव माठो बी घालपाचो पूण इतलो जातलो म्हण पूण फुडाराक आमी माठो
घालून बंदोबस्त करतले हांव कित्याक म्हाका जाय बरे भशेन वांटो घेतलो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या मिसान बरे भशेन वांटो घेतलो फादर एडसनाक हांव किरीत भाशेन दिवन वाचता बरे भशेन सोमजीकायेन युक्त उतरां वापरून ताणें आयच्या दोबाजेक परबेचो ओट दिला आनी आमचे जिबे कशी आमी राखूंक सांबाळूंक जाय ताचे वयर आमी ताका दिन वाचता तो आयलो देखून म्हणलेल्या उतराक रोखडोच आयलो फादर आपूण आहा आनी ताका जायती भोगती आहा बायगोंद आंतोनीची कित्याक तो म्हणटा म्हाका एंटनी म्हूण नांव आहा आनी ते पासत तो खुशालकायेन येयला आमी ताका दिन वाचता ते सांजे 4:30 वाजता च्या मिसाक फादर रोलंड फेर्नांदीस आरांबोलचो पदवीगार येतलो कित्याक तो देवसो आहलोलो आनी तुंय ही परब तो व्हडल्या मानान करतालो तो ताका सांगलें तूंय यो जे भशेन तूं देवसवा करतालोय हांगाय आमचे इगोर्जेन जोबूच जायना ती वेरोदा इगोर्जेन जाता आनी कोलवा जाता बाती जाता हांगा तितली जायनासतली पूण आमी 3 वर्सां जालीं ही परब करता आमी तुमकां सगल्यांक दिन वाचता आमची इगोर्जांत आतां मिस जाले उपरांत मातशे चड लोक आहा बकून पयल्या मिसाक 15 मिनटांनी सगलो लोक जायतो लोक आसलो पयल्या मिसा आवियार केलो हांवें आतां दुसऱ्या मिसाक हांव रेलिकेचो आशिर्वाद यादनीक भाव दितलो तो जाल्या उपरांत हांव एक एकल्याच्या कपलाचेर वेगळ्यान दवरतलो मागीर तुमी भायर सरचें पूण पयलीं आमी भायर वेतले हांव पयलें कित्याक तुमी हांगासरलो लोक तो लोक म्हळ्यार लूट जातली पयलीं हांव भायर वेतां आनी हो सगलो हॉलांतलो लोक आनी चारूय कॉरिडरांतलो लोक वयलो लोक भायर येतलो तो जाल्या उपरांत मागीर हांव हांगा येतलो हांगा दिवन मोदें वेतलो हे भाशेन मातसो वेळ वेतलो पूण सगल्यांक हे रेलिकेचो उमाव ही रेलीक तुमकां सांगलां ताच्या ह्या जो बोन आनी स्कीन एक्सकुतीस लातीन भाशेन बरयल्ली आहा हांगासरली ती कात ताची जिबेक तेंकल्या ती ही ती कित्याक आनी ताची सगळी कूड कुसलेली दुसरे कुडीचो विसवो नासलो पूण हेंच खाडकी आनी जीब आसलेली सो थंयसरली ती तुमचेर सगल्यांचेर आमी हांव तुमचेर पर्सनली रॅलीक धरून मागणें करतलो कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसिंथ कुमसुंदरींत आहा फादर जोकींग कावन्सिलींग रूम आहा सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता तुमच्यांनी तिका मेळूं येता हेर हांव सांगना वस्तू आहात तुमचे हातून वचून तुमी घेवच्यो किरीत मागणें भुरग्यां पासत जी मोनी आनी बेरी जायती आवय बापूय घेवन येता तांकां हें सगलें जाल्या उपरांत हांव हॉलांत तांचेर मागणें करतलो आहात जाल्यार तुमी भुरगीं कोणाक उलोवंक जायना कोणाक आयकून तांचे पासत स्पेशल आमी मागलां पयल्याय मिसांत मागलां हेय मिसांत मागता सो ते मागीर तुंय जातलें आमच्या कॉन्फ्रांतीक आमी दिनवासता तांणी सगळी बांदाबूस केल्या पार्किंगाची कित्याक ह्या मिसाक पार्किंग तुंय केलां कित्याक पयल्या मिसाचो लोक हो जायना आतां दुसऱ्या मिसाक पार्किंग हांगा तांणी सकाळीं आयिल्ले ते हें सगळी बांदावस करून मागीर कुमिन्यांची बांदावळ आनी आशेज कशे ते वावुरल्यात हांव तांकां केरीत भाशेन दिन वाचता आनी आमच्या सांकिस्तांकूय हांव केरीत भाशेन आगुस्तीन ताकाय दिन वाचता आनी बरे भाशेन भार घेतला देखून गेल्ल्या मंगळारा उबी रावया आशिर्वाद घेवन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटयलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता कर म्हजें जिवीत
निठोल निर्मोळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती बोगार आनी सर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंतीभरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बालोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बालगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें ढोलडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बालका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवा मुखार तुजी गरज दवर. ओचोरयांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतीकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी खोनवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243. U25. Santa Antoni Bogta Fighiace Culicia Tucia
Jagratar Kerta Baluk Jesu Rasa Baluk Kerta Munu Satan Kaili Dimi Sombron Apyacha